नमस्कार, हांव कार्मीन लुकास तुमचे मुखार सादर करता एक कविता लव एट फर्स्ट सायट जी बरयल्या सेजर बाब डिमेलो हांणी। तर आयकात लव एट फर्स्ट सायट। पयलेच फावटी देखलो रे तुका सान फ्रांस्काचे दाकोणे दिसाक। होय, पयलेच फावटी देखलो रे हांवें तुका त्या सान फ्रांस्काच्या दाकोणे दिसाक। उमाव घेवपाक लायनीक आसली तेन्ना दोळ्याक दोळे मेवले थिंगा। नदरेक नदर पडलेली तेन्ना जिवाक ह्या म्हज्या बोलदेंच दिसलें आंज्या। लव एट फर्स्ट सायटीचो देखावो आजून पासून नदरेक येता म्हज्या। होय, लायन सोंपोपुर्यान एकामेकाक सिनालां करीत रावलीं। लायन सोंपोपुर्यान एकामेकाक सिनालां करीत रावलीं। एका वराची वाट आमी चल्लीं। इगोर्जेंत आमची दीस दोशी जाली। उमाव घेवन भायर पावतोच हांगा थिंगा सोदूंक लागलीं। पूण आयज पासून ताची सावडी लेगून दिसली ना। एकसुरी ती एकसुरीच उरली। होय, रावली सांजपुर्यान घेतोच कुडीचो उमाव। रावली सांजपुर्यान घेतोच कुडीचो उमाव। रावली उपाशी जाणा जावंक ताचें सोबीत नांव। रावली घेवंक ताचो फोन नंबर आनी खंयचो तो गांव। पूण आयज पासून ताचो पत्तो लागलो ना। जिरोन गेले म्हजे सातिस्फासांव। हे घोडणेक जाले 6 म्हयने तरूय पत्तो मेळूंकूच ना। हे घोडणेक जाले 6 म्हयने तरी पत्तो मेळूंकूच ना। फेसबुकार इंस्टाग्रामाचेर सगल्याक सोदलो पूण खंयच मेवलो ना। आमचे मदें मोग जालोलो दिसतालो सिनालां एकामेकाक कोत्ताना। पूण काळजाची आशा काळजांतूच उरली विरोन गेली म्हजी भावना। लव एट फर्स्ट सायट, लव एट फर्स्ट सायट आयकोंक स्वादीक आनीक बरें लागता। लव एट फर्स्ट सायट जायत्यांक उजवाड थोड्यांक काळोखांतूय दोत्ता। लव एट फर्स्ट सायट जायत्या जाणांचें बरें आनी वायटूय घडलोलें दिसता। पूण म्हजो लव एट फर्स्ट सायट खिणा मोदें सोंपलो सान फ्रांस्काच्या दाकोणी दिसा। पूण बरोसो आसा, एक ना एक दीस तूं मेवतलो म्हाका। होय, तूं मेवतलो म्हाका। देव बरें करूं।